काल स्पिकरान जो पेटिशन आसले ते डिसमीस केल्ले आसा हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? सभापतीन काल पळय निर्णय दिला न्हू तो मरे सभागृहा पुरतो. खरो सुप्रीम मरे ह्या संवसाराचो वयर पळय आहा पळय तो ज्या 8 आमदारांनी 2022 अख्ख्या जनतेक फटोवन काँग्रेसी तिकेट निवडून येवन सगळो धर्म समभावाच्या देवाक फटोवन काँग्रेसींच्यान बीजेपीन जे येयल्ले आसा मे बी सभापतीन तो दिला आसतलो रॉंग ऑर रायट हांव म्हणिना पण योग्य निर्णय मरे देवाच्या दरबारात जातलो. आनी तुमकां खबर आहा सभापती पेक्षा सगळ्यांक सुप्रीम म्हणटा तो आमचो वयलो करता करविता तो योग्य वेळार हेंची बडी मारतलो. आजून कांय जाल्लें ना 2.5 वर्सां आसा. हांव गोंयच्या जनतेकूय सांगता तुमी विसरूं नाका देव तर हेंकां सोडचोच ना कित्याक अक्षरशः हेंच्यांनी सगळ्या देवाच्या धर्माच्या लोकांक फटयल्ले आसा. तशेंच गोंयचे जनतेक हेंच्यांनी जे आपल्या भुरग्या बाळांक घेवन हेंच्या फाटल्यान भोंवताले हेंकां निवडून हाडपाक तेंकां सुद्दां हेंच्यांनी फटयल्ले आसा. हेंचे खरें म्हणजे इतिहासान नोंद घेतली वतली तरी देवाच्या दरबारांची नोंद घेतली आनी जेन्ना इलेक्शन लागीं पावतले पळय हेंच्या 60 जाणांच्यो अश्यो फाटीर पडयो पडटल्यो देवाच्यो हे मरे हेंकां सूख म्हणटा ते येणाऱ्या काळान कशेंच गावचें ना. खंय ते स्पिकरान कोणाचे तरी दबावान येवन ते डिसमीस अशें म्हाका दिसता. जो पळय तेणी काल निर्णय दिला अनपेक्षीत आसलोच तो. कितें आसा हें सगळी सिस्टम मरे सगळी कॉलेप्स जाल्ली आसा प्रत्येक मिली भगत आसा. तेणी कितें केल्लें फक्त नांव पुरतो तो म्हाका सांग जेन्ना पिटिशन फायल केलें 2 वर्सां पयलीं 2 वर्सांनी फर्स्ट हियरींग घेतना आयज तो भायर मारता. फक्त सुप्रीम कोर्टान तें हें दिल्ली ऑर्डर दिल्ली म्हणून काल घेतला जाल्यार तो पर्यंत कांयच घेवचें नासलें. तो विशय वेगळो जालो. पूण जेन्ना तूं सर्वसामान्याच्या मता कडेन खेळटा सर्वसामान्य जनता तुका निवडून हाडटा सर्वसामान्य तुजेर विश्वास दवरता बाबा 5 वर्सां ह्या डिलिव्हर करतलो आनी हे सर्वसामान्य समज लोकां कडेन वयता आसतना शब्दां घेता देवाच्यो तश्यो एफिडेवीट फायल करता आनी तरी आसतना इतकी फोटिंगपणां करूनय जेन्ना तूं फोटोन दुसऱ्या पक्षान वयता तेन्ना कळटा हे लोकांच्या कल्याणा खातीर वचोंक ना हो स्वताचो स्वार्थ आसलो म्हणून. आनी ह्या स्वार्था फाटल्यान तरी विचार करपाक जाय आमच्या घरांत भुरगीं बाळां आसा जी कर्म आमी केल्या पळय ती आमच्या भुरग्या बाळांक मेळोंक शकता विचार करपाक जाय 8 जाणांनी. प्रकरण चलता अशें दिसता तुमकां? करप्शन वता नेवो हें न्हू तें नांव वता तें यूज टू वता ऑल ओवर इंडियेक चालू आसा तेजेर भाश्य करून कांय फायदो ना. करप्शन येता बंद जावपाचें ना त्यात हाती भायर गेल्लें आसा. फक्त कितें तूं मारल्या सारको रडल्या सारको ही सद्या बरी चालू आसा. करप्शन म्हणप सुद्दां काय हास्यपद कशें शब्द सुद्दां आतां तो करप्शन डिक्शनरी काडून उडोवपाक जाय कित्याक वयता आनी चालूच आसा. कित्याक देणाऱ्यान जेन्ना सुरवात केल्या पळय ते घेणाऱ्यान फक्त मी तो आपलो वंश वाडयला. 10 रुपयाक जेन्ना ती लोकांक कामा खातीर दिता पळय काम करून तेन्ना 10 गावता जाल्यार 100 मागुया. करप्शनाचेर उलोवन कांयच अर्थूच ना. आमी फक्त उलोवया फक्त कितें आमच्या ज्यो गोश्टी जावंक जाय आसल्यो पळय त्यो सांगता. सभापतीन जो निर्णय दिला पळय तो तर मुख्यमंत्र्यान तेजे पेक्षा एक निर्णय घेतलेलो सर्वसामान्यांक बाबा आपूण पेट्रोल कशें सवाय दितलो रोड सेफ्टी कशी दितलो जेवण पळय आमकां अन्न वस्त्र कितें गावता तें कळ्ळें हो एक जो मुख्यमंत्री निर्णय घेतलो जाल्यार स्वागत करपाक जाय आसलें. ह्या निर्णया कडेन सर्वसामान्याचें कांय देणें घेणें ना. पण शेवटी कशें जनता जनार्दन आसा येणाऱ्या 27 काळांत अपील करता प्रत्येकान मरे ही याद करची आनी येणाऱ्या काळांत हेंच्यांनी पळय सर्वसामान्य जनतेक पानां पुसल्या तशी मरे 27 निवडून हेंच्या तोंडाक मात जनतेन पानां पुसूंक जाय तेन्ना हेंकां अद्दल घडटली. सो तुमी म्हणटा की बीजेपी भिवपाची गरज आसा म्हणून? बीजेपी पळय काल मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला 100 रुपया आतां एक्सिडेंट हांव सांगता 100 रुपयान एक्सिडेंट जायना. एक्सिडेंट 2 गोश्टी खातीर एक रस्त्याची नासतूस जाल्या म्हणून आनी दुसरें मोबायल हांव जाल्यार मान्यच करता जे सकाळ वेळ कोण 100 रुपयान भायर सरता उठाना फुडें एक्सिडेंट फक्त मोबायल आनी रस्त्याची जी वाट लागल्या पळय तेका लागून सगळे वशाड पडलेले आसा. म्हाका आमकां जनतेक कितें जाय बाबा हांव परत उल्लेख एकूच करता सकाळी उठाना फुडें आमकां उदक जाय भायर सरना आमकां रस्ते बरे जाय रातता न्हिदताना आमकां लायट जाय ह्यो तिनूय गोश्टी जर सरकार आमकां दीत न्हू जाल्यार सर्वसामान्य जनते मरे सुखान बाबा जगोंक शकतली.